हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, गोड, पिपर, रुखा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, उमरो, सगळं सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. जय देवा स्वामी समाजचा राष्ट्रीय पंचायतन देवा स्वामीचा राष्ट्रीय रवनाथ भूमिका साचेरी कुळका जन्मली पुंडलिका निसिजा निस करा. आज देवा स्वामी समोर राष्ट्रीय पंचायत निवडतात शरणेश्वर राष्ट्रीय पंचायतन जरी मेरी पुंडलिका देवा स्वामीचा आज जो काय हो मान असा तो आज तुमका दिलो असा. आज ह्याचा शक्ती ही पिलगी जमलेली असा ते पिलगे ह्याचा शक्ती तुम्ही राखण करते आणि जो काय क्रेज हा प्रत्येक मोठीन जो प्रत्येकाच्या मोठीन जो क्रेज हा कोणाची करणे करतो मान मानतो बोलना चालना गरीब असो मुसलमानी असो चौकचरी असो काय असो देवा समोरचो भायले भाग जी का भाविक असतात ज्या भाविकाची जी का कुटुंब असतात ते कसलो तरी क्रेज बाधा न आसा त्याची घरमठीची जी का कुलदेवता असा मेल्ली गेल्ली सैत सवानी असा घरचो राष्ट्रीय ब्राह्मण सणाचो राष्ट्रीय ब्राह्मण सण तांकां निर्णय घेवन आज देवा स्वामी समोरचा तुका सांगणा केला आज रवनाथ भूमिका आज तुमकां सांगणा केला कसा आणि जो काय क्रेज हा तो पर्याय चालू असो अशी तुमची नाव कीर्ती करून घ्या आणि असलेल्या सगळ्या प्राणांक सुखी राखा हीच तुमची चरणाकडे मनोमन प्रार्थना. जागृत देवस्थान असेल शनेश्वर राष्ट्रीय पंचायतनाचा एक तो भाग आमच्या अंधार 5 आणि दोघी देवी 7 जणांचो देवीचो उत्सव. सर्वप्रथम आमच्या ह्या वाड्यात 2 वाडवं म्हणजे भंडारो पहिलीपासून ज्या वडिलांनी जाणट्यांनी सुरुवात केली तोपर्यंत आम्ही सगळ्या आता भुरग्यांचो चालू दवरलो आसा. राष्ट्रीय पंचायत देवस्थान अशी ख्याती आसा की आजपर्यंत कोणी धाव म्हटलं धावलो पाव म्हटलं पावलो अशी ख्याती ह्या देवस्थानाची आसा. पडटा थंयसर तो सिमेंट तो मारप तो सिमेंट तो लापयान घेवन यो हे धरी तो ते धरी उबो रावा आनी तो हंसून उसो जाय आणि एवढो मोठो खत्त काढून पाण्यात बुडे धब्बा करून त्या धब्बा करून त्या पाण्यात तो असो मग तो आपण असो आपल्याकडे असो फिरान जायचो. देवाला म्हाका भास चालू त्याचो आता कर फुडें काय बोलता आपण करतलो असो त्यांनी म्हाका शब्द दिलो. त्या शब्दात मी असं केला रातचो मी न्हिदलोय काम करीन गाडी सगळं रान पण कोणाची जाग ना उजवाडांक घालूंक जाय. पूर्वी अशी एक गोष्ट घडली की आमच्या वाड्यावरची ती एक जाणटी बायल आसली ताका एक अशें हें आसा आमची वोंवळ आसा थंय ताका चडयलो तेणी बायल्या मनाक हाडून आनी ताका सांगलें की हेचे खूड मार आनी तूं यो. ती गेली सकयल खूड मारता तो वयर चडलो आनी खूड मारूंक लागलो आनी एक जाणट्याच्या रुपान त्याच्या मुनान झाडाच्या मुनान इलो ताका सांगलो सवकास देंव आं इतलें सांगलें ताका. इतलें सांगना फुडें तो सकयल देवाना फुडें तो जाणटो पयलीं दिसलो ताका तो थोड्या 5 मिनटां भितर जाणटो ना. तो समजलो की ताका खबर आसा हांवें कितें जाता ती. तो सकयल उतारलो हळू आनी चलत तो आपल्या वाटेन गेलो. माड आसले आमचे खूब आसले ते आनी पयलीं गोरवां राखणे आसताली एक माणूस अजून पासून हयात आसा तो. अशी गोश्ट जाली ती माडाची आरसानां तेणी काडली फडकुऱ्यांनी कामळी भरली आनी असो सायडीक वयर वयता गोरवां वयर आसता म्हशी त्या वाटेन सरलो जाल्यार पालयांत तो ताका दिसलो कडेक तो म्हणटा तो कोणाक सांगचो म्हणून तो दुसऱ्या वाटेन सरलो परत तोच तसो
2-3 ताका तो दिसलो ते घोंगड्यांतली आरसाना सकयल उडयली आनी ते खाली घेवन तो गेलो. तो मनीस आजून हरमाला आसा. आतां आमच्या जाणा पर्यंत आमी ल्हान आसतना न्ही देव आमचो एक अवसारी शेण्या वयलो असो वयर येतालो. ते शिमेत हे पोकारबाय म्हणा न्ही थंय एक नारळ फोडून तो वयतालो. आमी 1-2 जाण भुरगे त्या टायमार लायटी नासले न्ही टॉर्च घेवन फाटल्यान धांवताले. एक एक्स्ट्रा नारळ बिवर घेवन तांकां खंय फोडटाले आनी थंय दिताले. वयता आसतना आमी अशें येवप हे वाटेन आमी आतां अशी ही सायडीन चल्ले आनी वयता आसतना रस्त्यान वचप ते शिमेर तें फोडलो की नारळ आनी आमी वयता आसतना ते पंपाचें मातशें आयल्यान आमी फाटल्यान देवा ते तोंडा फुडें कोण तरी एक मनीस मेळ्ळो देवाचे आनी तो भायर असो चलतालो धांवता आनी ते फाटल्यान आमी धांवताले. तेणी अशें बसकून मारले ताका आनी पयलीं तो आतां हें जालें न्ही कंपाउंड हें जालें स्ट्रक्चर जाला पण पयलीं ते आडो आशिल्लो लिवणकांनी बी शिऱ्याचो ते शिऱ्यान उडयलो आनी तसो आमी फाटल्यान धांवले. अशी आमी आमच्या ल्हानपणांत आमी पळयल्ली एक गोश्ट देवाची हेजें. ह्या वाडवाक एक आमच्या गांवांतलो मातसो चेश्टेचो कसो माणूस तो. तर तेणी काय म्हणलें तेणी म्हाका एक विचारलो अशें ताचा तुमच्या वाडवा येवंक आमकां तूं काय हाडूं आं म्हणल्यार काय ना ती म्हणल्यार हें चपली घेवन येता विकपाक आयजाण भांडी त्यातलं मला बरे व्हडले चपले घे आनी म्हटलं यो हें सायडीन देवपाक ना. तो येयलो आनी कोण तरी पावसाळ्याच्या बिले बरोबर तेच्या आनी तेणी कितली येता हाडली याचा आनी खाल्ली तेणी सगळ्या लोकां बरोबर थोडी आपणाक जायची आनी ती कितलेन घातली आनी तूं गेलो हांगासून वयर चडलो म्हणटा वयर तळपार गेलो आनी तेणी तळपार गेलो म्हणटा तो फाटल्यान चलता अशी कितली घालून त्या कितलेनसून त्या कितले तेणी झडप घातली तेणी ताका ती कळली ना मातसो फुडें गेलो परत झडप घातली ताका लागून ते बरोबर 2 जाण पळय आसली तेणी ताका सांगलें गायी बंदून मारली आनी ती थंयसर तेंच्या तिगांची खाल्ली नाका ती कितली वचयली आनी कितली घेवन गेली. अशी ह्या देवस्थानाची ख्याती आसा. आमी ही आमची एरिया पळय कोरकंड वाडो तेचे भायर व्हरोंक जायना. आतां भायले लोक हांगा बसून खातात आमचे थोडे भुरगे हांगा बसून खातात पण जास्त ना थोडे घरां व्हरतात. घरान गेले आमी पडवेन खातात ती भायर बल्कान भितर व्हरायना आनी हे वस्तू म्हणटात ती कसलेच आमची घरांतली बायलां आयदनां पासून धुवची ना ती आमी खाल्ले आमी ती धुवंक जाय बायलांक ना. हे आमी आतां सगळें आतां वांटलां पळय ते सगळे दादल्याचे बायलांचो एक लवलीश पासून ह्या कामाक ना अशी परिस्थिती. एक आमच्या दुसऱ्या वाड्यार आयलो आनी आमची काजी ही आसली न्ही पयलीं काजी झाडां मरताली ते हनपा खातीर दिसाचे ते पळोवन गेले. राती तेन्ना पिकअप बी नासले न्ही खटारी गाडी हाडली आनी ते काजीच्या मुनाक लायली पळोवन गेले सारकी ही जाता काजी हनपाची म्हणून पळय जाल्यार ती ताजी हनपाक मेळना परत गेले आनी दुसरे येवन पळयताले परत ती मेल्ली आसली. म्हणजे भायल्या लोकांक आमचो देव चोरून व्हरपाक चान्स दिनासली अशें आमच्या जाण्या पर्यंत आमी आयकलेलें आसा. शेणेश्वर म्हणजे अशें उंच ठिकाणी शेण्यार अशें शेणेश्वर तेची राखण म्हाका मी रातचो हांवें भायर रावून न्हिदून ह्या जाग्यार काम करीन मी रातच्या 12-1 हांवें न्हिदोन एक पेट्रोलाचो डबो तो वाज घालून दिवे पेटय त्या उजवाडान हयसर रावय आनी तूं आतां मी तुज्या पांया कडेन न्हिदता ताका तूं म्हाका राखा तुजी म्हाका राखण म्हाका भंय बिरास कांय ना सुशेगाद बसा मी हयसर आरामशीर न्हिदा उजवाडान उडोवन घरांत जाय. तुमकां केन्ना भंय दिसोंक नासलो हांगा ना मी रातचो एकटो यें थंय सकयल घरा कडसून भंय बिरास कांय ना. नाजाल्यार लोक हांवें भियेत पिंसना बरोबर वयर येवंक सगळ्या रान ह्या रानान एकट्याक साथी ना येवपाक अशें तरी म्हाका चेतो ह्या आंगान म्हाज्या तिका भरलो चेतो तेव्हा म्हाका भंय बिरास तसा कांय ना बिंदास. गाण्याचो आवाज ऐकलो आसतलो तुम्ही गाण्याचो आवाज येता बगल्यार ना दिसता आवाज येता पूण दिसना मी तुका बगलें जाय तर म्हाका बेस्ट भियाते तसो करूं नाका. माणसाच्या रुपान बी पूण कसो ये भियाते तसो उलोव ना तुजो शब्द म्हाका भायर ना
इतकीच म्हाका तुजी करूं थंयसून कंजर घेवन तो हांयली हंयसून तो फुडें थंय जाय तुजो फातर उगली पाण्यान घाम म्हाका उरली भितर तेव्हा तो असो केला बसो जाय हंयसून केला म्हाका असो जाय हे म्हाका ते बघले. हे शेणेश्वराचे जे वाडवळ आहा ते पिडयेन पिडये चालू आसा कितलीशींच वर्सां. अशी ह्या देवाची ख्याती आसा की ह्या आतां एक घनदाट जंगल आहा ह्या जंगलान ह्या देवाचें नांव घे आनी एकटो यो तूं खंयच खाड खूड जायना बिंदास तूं. आदी आमी ल्हानपणांत आमच्या बैल घेवन येताले गोरवांक सोडटाले शाळेसून येयले काय गेलो दप्तर जेवलो बैल सोडले घातले थंय सोडले आनी बिंदास एकटो सुद्दां ह्या देवाचें नांव घेवन आमी सरळ भोमान बसताले. भोमान थंय वडा थंय बसताले आमकां कसलोच भंय दिसनासलो. आमी केन्ना 7-8 सुद्दां आमचो बैल चुकलो कितेंय चुकलो देवाचें फक्त नांव घेवंक लागलें देव बैल चुकलो तूं घरा पावच्या पयलीं तुजो बैल पावतालो. इतकी ह्या देवाची ख्याती आनी आयज ह्या पंचक्रोशीन ह्या देवाची इतकी ख्याती आहा की हे वाडवळ 6 कोंब्यांचे वाडवळ आसले आयज 160 कोंबे इतके ह्या संबंध म्हणजे वाडच न्हू हे संबंध हरमल पंचक्रोशीची दिसता तुमकां. पालये मांद्रे कोरगांवच्यान लोक येतात हांगा आपले कितें आसा ते प्रसाद घेता आनी कितें घेता आनी त्या हेचेरच हे येदे व्हडले आयज कार्य घडटा की देवाची फेरी. म्हाका ल्हानपणांत म्हाका उगडास आसा आमचे जुने घर आसले रातचे 1-2 सारको आवाज येतलो खाट 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 2 जाले 1:30 जाले आमकां मुताक जालो भायर धाडीत नासले भायर कित्याक देवाची फेरी या म्हणटाले. तशें आमच्या मानकरांची घरां आमची आसली थंयच्यान कोरखणांच्या घरा कसो सारको तो वयर येतालो चलत खाट 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 आवाज येतालो सारको. तुजो जर कान जागो जालो तुका कळटालो की आवाज येता खाट 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 खाट. इतली ह्या देवाची ख्याती आसा आनी ह्या जो सगळी जी सीमा आसा ह्या सीमेचो तो राखणदार आहा. शनेश्वर जो आहा संपूर्ण कोरखणाची जी सीमा वर सड्याक लागली तडे सकयल लागली ती हांगा भोमांक लागली पळय त्या वाटेन महापुरुश ह्या सगळ्या हेचो हो राखणदार. हेचे कडेन फक्त नांव घे आनी तूं हांगा वयर ये कितले सामसूम जंगल आसो तुका खंयच खाडकूड ना. ह्या देवाचें नांव घे आनी हांगा खंय तूं कितेंय कर कांयच ना तुका. हांगा रातचे तरी जाणट्यान सांगलें आमी ल्हानपणांत आयकलेले कोण चोरूंक येतले कितें येतले तांकां देव पळय अरे पुरो रे कित्याक पुरो आयकना तेका पोटा पुरते खान जो अति करतालो तेका हांगाच खंय फिरयतालो. इतकी ह्या देवाची ख्याती आसा. पयलीं आमचे स घरवडी आमचे कोरखण वाडा म्हणून एक बारीकसो वाडा आहा त्या गाड्याचे 6 घरवडी येवन हांगा हे सगळो भंडारो करतालो. आयज असंख्य गांव ह्या गांवचेच न्हू जाल्यार भायल्या गांवांतसून महाराष्ट्र म्हणा गोंयच्या बार्देस पेडणे तालुक्यातल्या सगळ्या गांवांतसून लोक ह्या आयचे आमच्या कार्यक्रम वाडवळाक येतात. वाडवळाक येतात म्हणजे फक्त वाडवळ आसा किंवा भंडारो म्हणून येयनात तर ह्या देवा कडेन तेंच्यांनी मागणे केल्ले आसता की देवा आपूण अपयशेचे जाले जाल्यार आपूण कितें असो सगळ्यांचे इच्छा पूर्ण करणारो असो देव हा शनेश्वर देव. आनी आमचे जाणटे अशें सांगताले की ह्या देवाची जी हें आसली पळय ते मेन म्हणजे तो राखणदार आमचो. आमचे सगळे सकयल आनी एक राष्ट्रोळी आसा ब्राह्मण आसा ते आमचे वाड्यातले देव पण आमचे राखणदार म्हणटा वाड्याचो राखणदार म्हणटा तो हो शनेश्वर देव. ह्या देवाक सकलसून जरी आमी सकलसून गाराणें घालता हांगा येयना सकलसून सांगता देवा शेण्या वयल्या आमकां पाव अमकें काम आसा आमचें जावनी म्हणून जाल्यार आमी जशी हाक मारल्या उपरांत शेण्या वयले देव आमकां पावता. आमकां सगळ्यांक तेचो आमच्या वाड्यातल्या ते अनुभव इल्लो आसा वाड्या भायल्यांकय अनुभव इल्लो आसा.